chairperson of POAS, the Santa Cruz Biodiversity Management Committee, and also chairperson of the Lake Management Committee of Bonwal Lake. आता आमी आयकलां ते भशेन आमी एक्चुअली हो इश्यू आमी ग्रामसभेक पॉयंट घातलेलो, एजेंडान घातलेलो, आनी अनफॉर्च्युनेटली one of our Gram Sabha member collapsed, got a cardiac arrest, and everybody's mood changed, including mine. But now, after recovering, we had called at least 700 people for the Gram Sabha to discuss the issue of Bonwal Lake. आमी आयकलां ते भशेन 11 तारखेर बोर्ड मिटींग पळय आसा, वेटलँड अथॉरिटीचे बोर्ड मिटींग शेड्यूल केलेलें आसा, आनी आमी रेप्रेजेंटेशन तर केलांच. डॉमिनिकान आनी आदित्यान आनी एल्सान सगळीं बरोबर रावन आनी थोडे विलेजेस पासून थिंगासर गेले आनी ट्राय टू कन्विन्स दी नोडल ऑफिसर ऑफ वेटलँड, सर प्रदीप सरमुकादम. आमकां कळोन येयलां की देर आर सम सर्टन इश्यूज वीच हॅव टू बी डिस्कस करूंक जाय. आनी एल्सा इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ऑफ द वेटलँड अथॉरिटी. तो आमकां खात्री आसा की लोक ते पळय चेअरमॅन आनी दी कमिटी वील लूक इन टू द मॅटर अँड अंडरस्टँड our grievance. Bonwal Lake needs not a 50-meter buffer zone, but a much wider area. And the zone of influence that we were harping on right from earlier stages, आमी ते घातलेले आसा, म्हाजे रेप्रेजेंटेशन पासून आसा. पूण जालें कितें, आतां ते लोक म्हणटा कितें, जेन्ना पळय ती वेटलँड डिक्लेअर जाले पळय तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. पूण आमचें कितें आसलेलें, आमकां हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें 200 मिटर्स बफर झोन. सो आमी भावार्थान ते हायकोर्टाच्या भावार्थान आमी ते हें करूंक नासलेलें. आमी ओके आसलेले बिकॉज आमकां म्हणलें प्रोटेक्शन तर मेळलेंच आमकां हायकोर्टाचें. पूण अनफॉर्च्युनेटली थिंग्स डी नॉट वर्क आउट दॅट वे एंड एपिलान गेले आनी ती केस डिस्पोज जाली. पूण आतां आमकां कळोन येयलां थ्रू सम व्हेरी रिलायबल सोर्स that there has been a very strong objection to 50 meters and that it should run to more than 200 meters through reliable sources. आमकां कळोन येयला. सो आमी मागता हे पयचे वेटलँड अथॉरिटी पळय मिटींग पळय आसतली, तांणी हें बसून बरे भशेन अंडरस्टँड करचें आनी इमिजिएटली तो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो वाडोवन दिवचो. वाडोवन तो दिना जाल्यार आमचें जें पळय एज्युटेशन पळय आसा तें रस्त्यार देंवतले. आमी सगळे लोक भायर सरतले आनी वी वील ब्रिंग स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू एनीबडी हू वील टेकिंग कंस्ट्रक्शन लायसन्स टू बिल्ड विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स. या थँक्यू. पूण एक इन्सिडंट जालो आमच्या ग्रामसभाक, एकलो सिनियर सिटीजन पडलो. सो आय थिंक डिस्टर्ब जाली. बोंडवलाचो मेन इश्यू आसलो. आतां आमचें कितें आसलें की आमी मिटिंगाक घेतलेली आनी आमी डिसायड केलेलें की गोवोरमेंटाक आमी 3 पॉयंट दिवन फॉलो अप करताले. आतां लेटस्ट अपडेट आहा कित्याक आमी मंडे दिसान हिंगा बसपाचे आसले एका आमच्या मोर्चाक. पूण आतां कितें प्रोटेस्टाक बसपाचें आसलें मंडे दिसान. पूण कालूच आमकां गोमोन येयलां की गोवोरमेंटान 11 तारखेर 11 नोव्हेंबराचेर एक बोर्ड मिटींग दवरल्या. चेअरमॅन तेजो आमचो CM आनी हो 11 फेब्रुवारी आतां परवा ट्युजडे 11 फेब्रुवारीचेर मिटींग दवरल्या. सो इन दॅट मिटींग हांव पॉयंट शूड बी डिस्कस. आनी आमी MLAकूय सांगलां की बाबा हें घाल आनी आमचें तें रिसर्वे जो आहा तो आमकां करून घे म्हणून. सो टील नाव वी आर वेटिंग. नाव आतां 2 दीस उरल्या. सो वी डोंट वॉन्ट टू टेक दॅट स्टेप. एंड आमकां खात्री आहा की गोवोरमेंट आमचें हे पावट आयकतलो म्हणून. This is what. So this is the update to the people of Santa Cruz. We are following the matter. We are following the matter and we will keep you updated on this. Okay? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.